सर तुम्ही जो कोंकणी प्रोफेशन्सी लँग्वेजी बद्दल उलयले हे कोर्स केन्ना नोटिफाय जाल्लो आनी आतां मेरेन हेका प्रतिसाद कसो आसा? गोंय विद्यापीठाच्या शणै गोंयबाब भाशा आनी साहित्य महाशाळेच्या अंतर्गत कोंकणी अध्ययन शाखा आम्ही वेगवेगळे तरेचे उपक्रम राबयता जेणे करून कोंकणी भास साहित्य आनी संस्कृतायेच्या संदर्भात वेगवेगळे उदरगतीच्या संदर्भातले गजाली वा उपक्रम जावचे हो आवेश आसा. त्या हातून एक गरज म्हणून जे नॉन कोंकणी स्पीकर आसात म्हणजे गोंयांत सेटल जाल्ले आसात वा जगात खंयसरूय आसात जांकां आवड आसा कोंकणी सारकिल्ल्या भाशेच्या संदर्भात जाणून घेवपाचें आनी ते शिकपाचें ताजे खातीर आमी एक कोर्स तकलेन हाडलो तो म्हळ्यार सर्टिफिकेट कोर्स इन कोंकणी प्रोफिशियन्सी म्हणजे 100 वरांचो हो एक सर्टिफिकेट कोर्स आसा आनी द बेसिक आयडिया बिहायंड इज द एनी पर्सन सिटींग एनीवेअर इन द वर्ल्ड कॅन लर्न कोंकणी बिकॉज मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन इज इंग्लीश. ह्या अंतर्गत आमकां आमच्या कुलगुरू कडच्यानूय आमकां तशा पद्दतीचें मार्गदर्शनूय मेळिल्लें आनीक विद्यापीठाच्या कोंकणी अध्ययन शाखेन आमी हो उपक्रम फुडें व्हेलो जेणे करून आमी पयलीं तो कोर्स पुराय जो आसा ताचें नियोजन केलें. ताजे उपरांत बोर्ड ऑफ स्टडीजान तो एप्रूव करचो पडटा आनी एकाडेमीक कावन्सील म्हणून आसता गोंय विद्यापीठाचें दर विद्यापीठाचें तातूंतय तो एप्रूव करपाक ताका मान्यताय मेळपाक जाय. आनी आमकां सुरवातेक ऑफलायन माध्यमांतल्यान म्हणजे प्रत्यक्षान विद्यार्थी येतलो आनी तो शिकतलो वर्गांत अशा पद्दतींतल्यान आमकां मान्यताय मेळ्ळी आनी 2024-25 ह्या शिक्षणीक वर्सा खातीर 26 जून 2024 ह्या दिसा आमी हो कोर्स सुरू केलो रिसर आनीक त्या कोर्साची एक खाशेलताय म्हळ्यार हे फावटी आमचे कडेन 17 विद्यार्थी आसात नॉन कोंकणी स्पीकर आमच्या वर्गान हांगासर पुराय अभ्यासक्रम जातो फुडें वता आनी हे नदरेंतल्यान आमी विचार असो केला की फुडाराक हो कोर्स ऑनलायन पद्दतीन वचचो. आतां फुडल्या वर्सा तो ऑनलायन पद्दतीन वतलोय बीन आनी ते नदरेंतल्यान 70% लेक्चर कंटेंट जे आसा म्हणजे लेक्चर जे आसा ते ताजे इल्ले वाट्यान आमी ताजें रिकॉर्ड केलां. आमच्या DDLI म्हणून एक स्टुडिओ आसा आनी त्या स्टुडिओन आमी कांय मानेस्त घेतले म्हणजे आमच्या कोंकणीच्या मळावेले कांय जाणकार विद्वान आसा शिक्षक आसा तांचो आदार घेतलो. तातूंत प्रोफेसर भूषण भावे, प्रोफेसर राजय पवार, स्नेहा सबनीस, डॉक्टर एन्ना वाज, डॉक्टर रमा मुरकुंडे, हांव स्वता हनुमंत चोपडेकर अशा विंगड लोकांचो आदार घेवन आमी ते लेक्चर कंटेंट तयार केल्यात आनी गोवा विद्यापीठाच्या युनी गोवा पाठशाळा ह्या लिंका वेबसायटीच्या भितर हे लेक्चर मेळटा आनी हे फक्त जे विद्यार्थी जाणी रजिस्टर केला नांव आनी ते वर्गाक येतात वा कोर्स जाणी स्विकारला तांचे खातीरूच न्हय तर हेर कोणूय विद्यार्थी आसत वा कोणूय जगाचेर खंयचो व्यक्ती आसत ताजे खातीर हे फुकट एक्सेस करपाक तांकां ते मेळटा. एक बॅच आमचो आतां फुडें वता. आतां दुसऱ्या बॅचाची प्रक्रिया जी आसा ती मार्च पासून सुरू जातली आनी तुमकां सांगपाक म्हाका खूब आनंद जाता की पुर्तुगाला साकून सुद्दां लोक वेबसायटीचेर ते सगळें मेळटा वाचपाक लोक आमचे कडेन संपर्क सादतात कारण टांक डायस्पोरा आसा ताच्या कारणा खातीर ते लोक हो कोर्स ऑनलायन पद्दतीन स्विकारपाक वा तातूंत शिकपाक ते तेंची तयारी तांच्यानी दाखयल्ली आसा. भारतांतल्या वेगवेगळ्या प्रांतांतल्यानूय कांय लोक संपर्कान आसा आनीक हो कोर्स जो आसा तो आमी तांच्या खातीर उपलब्ध करून दिल्लो आसा आनी हांव ह्या तुमच्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान आय एम गोइंग टू अपील ऑल द पीपल हू आर लिसनींग मी हू आर वॉचिंग मी एट प्रेझेंट that you can pass this message to all the aspirants who are going to take this particular course and who are interested in learning Konkani through our certificate course proficiency in Konkani develop करपाक खातीर. आनी एक म्हणटा फुडल्या वर्साच्यान ऑनलायन जातलो न्ही नेक्स्ट एकेडमीक इयर ऑनलायन जातलो. आतां तुमी क्लासरुमान घेतात म्हटल्यार विकाक कितके हे जाता सत्र जाता हेजी? आमची ह्या वर्सा आमी कितें केल्लें की बुधवार आनी शुक्रार अशे 2 दीस 2-2 तास अशे ऑफलायन पद्दतीन आनी ऑनलायन जी पद्दत आसा ते वर्ग तितलेच जातले पूण विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार ते उपरांत घेवं येता म्हणजे 6च्या उपरांत घेवं येता कारण ऑनलायन जाता त्या खातीर आमी खंयसरूय एखादो व्यक्ती जर कामाक आसा जाल्यार सांजच्या वेळाचेर तो कोर्स जो आसा त्या कोर्सान वांटेकार जावं येता आनी ताजे भायर लेक्चर कंटेंट जे आसा ते वाडोवपाची गरज आसा ते नदरेंतल्यान आमचें काम जें आसा तें चालू आसा म्हणजे विकांतल्यान 2 दीस 2 तासां खातीर अशें जाता म्हणजे 4 तास पर वीक. ओके. आनी हे म्हणटा पळय आतां 17 जाण लाव घेतल्याचो हे 17 जाण खंयच्या हितूंतले आसात?
17 जाण जे आसा ऑफलायन आशिल्ल्या कारणान गोंयांत जे नॉन कोंकणी स्पिकर आसा खास करून इवन मोपा एअरपोर्टांतले 2 अधिकारी आसा उंचेल्या पावंड्यार जेणे MBA केल्ले आसा ते 2 जाण आसा, एक 2 वकील आसात, म्हणजे कायदेशीर तांकां खंय तरी गरज आसा अशें दिसता ते वकील आसात. आमच्या विद्यापिठांतले नॉन कोंकणी स्पिकर जे कोण बंगालींतल्यान आसा, बंगाली आसा, कोण एक काश्मीरी आसा, कोण साऊथ इंडियन आसा, तातूंत आसा 1-2 विद्यार्थी आसा वेगळ्या विभागांतले ते वांटेकार जाल्ले आसात. एक असो एक आमचो नॉन टिचींग स्टाफ आसा जाका कोंकणीन चड गिन्यान मेळोवपाचें आसा असो आसा. म्हणटकूच एक मिलिटरी ऑफिसर आसा रिटायर तो येता हांगासर शिकपा खातीर. म्हणजे समाजांतल्या विंगड स्तरावयल्यान लोक आतां कोंकणी शिकपा खातीर आमचे कडेन हांगासर येवपाक लागलेले आसा आनी ऑनलायन जातले तेन्ना म्हाका विश्वास आसा ही संख्या मोठ्या प्रमाणान वाडटली आनी आमी हो जो विचार आसा तो मोठ्या प्रमाणान प्रसारीत करपाक यशस्वी जातले. टार्गेट कितको दवरलात बी असो तुमी ऑनलायन? 25 इनटेक आसा सध्या ऑफलायन आशिल्ल्या कारणान. ऑफलायन वर्गान जाता म्हणटकूच वर्गाचें लिमिटेशन आनी बाकीच्यो कांय तांत्रीक गजाली लक्षांत दवरून ऑनलायन आमकां विचार करूं येता ताजे कारण अजून मेरेन आमकां तशें हें मेळूना, परमिशन मेळूना. कारण 1-2 विका मजगती तें परमिशन मेळटलें कारण तांत्रीक गजाली आसता ताजे फाटल्यान. वेदर टू स्टार्ट ऑफलायन काय ऑनलायन मेळटा जाल्यार कांय तांत्रीक गजाली आसा. ते तांत्रीक गजाली सगळ्यो जी फार्मालिदाद पुराय जाल्या उपरांत आमी मार्चान ऑनलायना खातीर जायरात दिता. ओके, थँक्यू.